प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचे वर्तमान जावन आसा लुकाचो 6 वोड 27 ते 38 पर्यंत. लूक चॅप्टर 6 verses 27 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पूण तुमकां म्हाका कान दितेल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटा तांकां बरें करात, तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एक पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजें आंगावळें काडून घेयत ताका तुजो जुबोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी वोस काडून व्हेल्यार ताचे कडची ती परतून मागी नाका. हेरांनी तुमचे सोरी केल्लें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें, तो पातकी पर्यंत आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. आनी तुमकां बरें करतल्यांक तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें, पातकी पर्यंत तशेंच करतात. जांचे लागचें परत घेतले म्हूण तुमी रावतात तांकां तुमी कितेंय उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें, दिलां तितलें परत घेवचें म्हणून पातकी पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात, आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मोजरी मेळटली आनी भोव वर्त्या देवाची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकारी आनी खोट्या मनशां सोरी तो कोणवाळो. जसो तुमचो बाप दयाळ तशीच तुमी दयाळ जायात. दुसऱ्यांची नीत करप. कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकां हांवें देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकां हांवें देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकां हांवें देव दितलो. बरें चिकार माप, धामून चेपून, आलोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलेलें देव तुमचे उंटयेन घालतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें वर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू आमकां आमच्या दुस्मानाचो मोग कसो करूंक जाय त्या विशीं आमकां शिकयता. दुस्माना सवें मोग कसो करूंक जाय तो. आनी भाव भयणीनो, जो कोण खरेपणी जेजूचो पाटलावदार जाता ताका देव आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर येतकूच तो कितें करता? पवित्र आत्मो आमचे भितर देवाचो शीं मेर नासलेलो मोग ओतयता. आमी जाणो भाव भयणीनो की देव मनशा कुडाचो देव जावन आसा मोग, आनी तो आमचो मोग शीं मेर नासलो कोत्ता. म्हणटच जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरता, जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरमंडार मानता, आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी देव आतां आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्मो येता आमचे भितर ठिकाण करता आनी आतां आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर येता तो आतां देवाचो शीं मेर नासलो मोग आमचे भितर ओतयता. म्हणटच भाव भयणीनो, देवान आमचे भितर आपलो शीं मेर नासलो मोग ओतयला जाल्यार आतां आमच्यान दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाता, आमच्यान आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू आयज 27 आनी 28 वडीन आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा, पूण तुमकां म्हाका कान दितेल्यांक सांगता. म्हणटच तो म्हणटा तुका आनी म्हाका, जीं जेजूचेर बावाट दवरतात, जीं ताका कान दितात, तांकां म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. म्हणटा तुमकां जळटात तांकां बरें करात,
तुमचेर शिराब घालतात तांकां आशीर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसाराचो लोक आसता म्हणजे आमी जेजूचे पाटलावदार ना, आमी आजून जेजूक आमचो स्वामी देव आनी सर्वंडार मानूंक ना, आमी खरेपणी पवित्र आत्म्याचो मोग अनुभवूंक ना जाल्यार आमी जाता ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन. म्हणून संवसाराचो लोक अशें करून पावतलो काय? खरेपणी संवसाराचो लोक आमच्या दुस्मनाचो मोग करता काय? आमकां कोण जोडटात तांकां आमी बोरींग करूंक पावतात काय? आमकां शिराब घालतात तांकां आमी आशीर्वाद दिवंक पावता काय? आमकां वायट कोत्तात तांकां आमी ताचे पासत मागणी कोत्ता काय? ना भाव भयणीनो, हे जो कोण आजून पासून देवाच्या राज्यान ना, जेजूचो पाटलावदार जावंक ना, तांकां पवित्र आत्मो मेळोंक ना, ती हें करूंक शकनात. आनी भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेता म्हणून आमी ओन भावार्थ्या मदें आमी जियेता. आनी ओन भावार्थी खरें म्हणल्यार जो जेजूक वळखनात ती आतां कितें करतात? दुस्मानाचो मोग करिनात, जी जोडटात तांकां ती बरी करिनात, शिराब घालतात तांकां ताचे पासून तांकां आशीर्वाद दिनात, आनी आमकां कोण तांकां कोण वायट करीत जाल्यार तांचे पासून कितें मागतली ती मागूंक पासून नकोत. आयज भाव भयणीनो, आमी जी म्हणटा की आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा जी आमी जेजूचे पाटलादार, आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला जाल्यार आमी आयज ह्या 27 आनी 28 वडीर आमी नियाल करुया. जेजू परतून कितें आमकां सांगता तो म्हणटा, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात, तुमकां जोडटात तांकां बरी करात, तुमचे शिराब घालतात तांकां आशीर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. तेन्ना तुमी खरेपणी देवाची भुरगीं जातली, देवाक मानवलेली जातली, आनी देव आमकां आपलो बाप म्हूण मानतलो, आमी ताची भुरगीं जातली. भाव भयणीनो, आयज ह्या शिवर्तमानाचेर खेरीत भाशेन ह्या 27 आनी 28 वडीर नियाल करून देवाच्या भुरग्यां भाशेन आमी जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.